Montero, San Sebastião Tistro, Julius Reni de Souza, San Sebastião Poilo, Alicia de Souza Kinigoli, Ashok Peter de Souza Fatima Dusro, Prima Cornelio, San Francis Xavier Tistro, Pauline Crasta, San Francis Xavier Poilo, Justin Crasta Velancani, Gerald Alphonse Velancani, Felix Pauline de Souza, Fatima Poilo, Ronald Crasta Balog Jesu, Lina Montero, Chris Rai, Sunil Nivita Montero, Chris Rai, Melvin Shanti Ferravo, Ranipura George Stephen Jyoti de Souza, San Miguel Poilo, Cecilia Raymond Montero, San Francis Xavier Tistro, Magdalene Crasta, Leo Coutinho, San Teresa, Alvin Suchita, Santanes Balog Jesu, Ronson and Indisha de Souza, Nitya Dusro, Anthony Rego Cosses Vado, Dulcie and Sita de Souza, Fatima Dusro, Richard Charmel de Souza, San Sebastião Poilo, Francis de Souza Negutam, San Francis Xavier Dusro, Orgamis Soundita, Monza de Chipida, Nivar Leposod, Blara de Souza, San Paul Poilo, Orgamis Titat, Stephen Roche, San Francis Xavier Poilo, Stephen Rina Samuel de Souza, San Anton Poilo, John Pravin Kutina Balai Kemai, Neri de Souza Nikutam, San Miguel Poilo, Lily Lobo, Christ Rai, Ronald de Souza Nityadar Poilo, Anish Sudinita Nikutam, Koses, Alvin Priscilla de Souza Nikutam, Lutzwado, Robert Lobo, Lutzwado, Joseph Valerian de Souza Ruzai Dusro, Alvin Violet de Souza, Nityadar Dusro, Prakash Sarita de Souza, Nityadar Dusro, Roshan and Shiba Montero, Balog Jesu, Henry de Souza Nikutam, Nityadar Poilo, Leo and Zita de Souza, San Sebastião Poilo, Marcelin Pereira, Guadalupe, Melina de Souza, Guadalupe, Avi Vega, San Anton Dusro, Sonal, Angel de Souza, Balaike Mai, Delma, Shainita de Souza, Povitrikal Zavado, First Wedding Anniversary, Fenerga Mesita, Prajwala Shwita Lobo, Fajir, Francis Jacinta de Souza, Lourdes Ward of Levi Mascarenas, Bendur, Felician Francis, Aida de Souza, San Teres, Alvin Josna de Souza Nekutam, San Teres, Jason and Eresville de Souza Nekutam, San Teres, Prince and de Souza, San Teres, Josna, Branford Kutina, Fatima, Jovita and Sita de Souza, Fatima, Wedding Anniversary, Fen, Ergamesita, Felix Mary Montero, San Francis Xavier Tistro, Winifred Ergamesita, Winifred de Souza, Nityadar Poilo, Zelma de Sabapti Ergamesita, Maurits de Souza, San Teres, Ergamesita, Clifford de Souza, San Sebastião Poilo, Sandeep de Souza, San Lawrence, Clement Montero Nikutam, Velancani Vado, Andrea Brandon, Povitrikal Zavado, Irene and Placid de Souza, San Anton Poilo, Natalia Fernandez, Nityadar Dusro, Sonali आणि Malcolm Fernandez Nityadar Dusro. तसेच आम्हा सर्वांच्या हृदयात बसो त्या पवित्र मिसाच्या बलिदानावेळी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो, तुमच्या विगाराक सहायकाक आणि तुमकां समेस्तांक संतोष भरीत फिरगजीचे फेस्त मागोन आज आमी हांगासर ही दाबाजीक परब चलोवंक देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां बलिदान आमी ताका भेटोवया. ताणें आमच्या फिरगजीच्या सर विद्या संस्थेचेर आनी सक्कड कुटुंबाचेर आनी सान्यांचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत हे नवे वर्सय आमकां ताणें फावो केलें. ह्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. सांगातास आमच्या फिरगजीचे सर गरजो आमच्या कुटुंबाचीं ते सवां सान सब्यास्तांव मारिफात सम्याक आमी भेटोवन आमचे कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या आदारान आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतराच्या बळान आमी ते मांडून हाडूंक आनी बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक देवाचें उतर आमकां प्रेरण जावं दी. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां जियोंक जाय आसली कृपा आयच्या ह्या मिसांत आमकां मेळच्याक आमी मागया. आमी अस्कत आनी आमी पातकी आमचें उणेपण आमी वळखून सम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमी आतां आमकांच तयार करया. हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमचे मागणे मानून घे.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवान सेबास्त्यावान तुझ्या रक्षसाक्षान बेंदरी नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आणि दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणींक भावार्थान तीर रावंक धैर्य दिलो. ह्या परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आज आमी संभ्रमताव. खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जॉना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. सरेस्पुराचे उतर दुसरे फावटी जॉनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सरेस्पुराचे उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. देवान ताची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाड केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण ताचेर धाडटलो म्हूण ताणें ताका परगट केलें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें ताचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्वरा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्वरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवोंदार. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्वरा सुरवेरतावन तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या काळांतलेल्या मोगांनी बऱ्यापणाक सरी जावन म्हजो तूं उगडास कर. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जियेसय. रडतेल्यांनी रडनातलेले बरी. खुशाल करतेल्यांनी खुशाल करी नातलेले बरी.
आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातलेले बरी जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. Alleluia, alleluia. 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 एका ताळ्यात गाऊया, सोम्याक उल्हासूया. ताणे केल्ल्या बरेपणाक ताका दिनवासूया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुवांक धरून बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जातना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरान जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय जावन चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मस्व्यार जाळां सामा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापयक जेबेदेवाक वावरड्यां सांगता मस्व्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज आमच्या दियेसीजींत देवाच्या उतरांचो आयतार, बायबल संडे, वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराचो आयतार आज आचरण करतात. आनी आमच्या नियाळाकी हो संदेश म्हज्या उतरांतय आदारून रावा. ह्या म्हज्या उतरांतय होंदवन रावा. ह्या म्हज्या उतरांतय तुमी जियेया. हो संदेश नियाळ करूंक ह्या फेस्ता दिसा आमी हांगासर सक्कड ह्या देव मंदिरांत आसा. बायबल संडे ह्या देवाच्या उतराचो आयतार हाचें महत्व कितें? आमी देवाच्या उतराची वळख आमकां आसची इल्लीशी उणी. पयलें आमच्या लागीं कोंकणींत बायबल नातलो. आतां आमच्याच भाशेंत बायबल आमकां मेळिल्ल्या उपरांत आनी तशेंच ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या दियेसीजींत आनी फिरगजांनी जिवाळ जाल्ल्या उपरांत आमकां जायत्या जाणांक देवाच्या उतराची रूस आसा, देवाच्या उतराची वळख आसा.
देवाचें उतर वाचची संवय आसा आनी अशें देवाचें उतर वाचल्ल्यान देवाच्या उतराची रूच धरिल्ल्यान आमचें थंय जायतें बदलावण जालां, बरेंपण जालां, जिणेचें परिवर्तन आयलां. सांगत आस देवाच्या उतरांचो महत्व समजून निजा देवाक जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमी वळखूंक शकल्या आनी तशेंच ताजो पाटलाव करूंक की आमकां आज साध्य जाला म्हणून आमी धैर्यान सांगयत. मगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सडीत मापान जाणा जावचें आनी तेंच देवाचें उतर आमच्या जिणयेक आमी लागू करचें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडचें तें भोव गरजेचें. 2019 इस्वेंत पापा फ्रांसीस आमच्या पापसाहेबान देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमूंक उलो दिल्लो आनी ताच्या उपरांत देवाच्या उतराचो आयतार आमी आतां हर एक वर्सा आचरण करता. आज एक दीस आचरण केल्यार पावना. बगार दीस पडटें देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय आनी हें देवाचें उतर आमचे भितर प्रवेश जाताना आमची काळजां आनी मनां खंडीत जावन परिवर्तन जातात आनी हाका जायते दाखले आसात. देवाचें उतर आमी वाचल्ल्यान आमची काळजां आनी मनां परिवर्तन जातात. आज देवाच्या उतराचो आमी मोग करचो. देवाच्या उतरा मार्फत आमच्या जिणेचें परिवर्तन हाडचें आनी तशेंच देवाच्या उतरांत कितें आटापून आसा, ह्या देवाच्या उतराची सकत कितें, देवाच्या उतराचें बळ कितें, देवाच्या उतराचो परिणाम कितें, ताजो प्रभाव कितें तें आमी समजूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर एक सवाल्यांक पुरो आमी कित्याक वाची जाय, तातूंत देवाचें योजन मनशा कुळाक उगडापें केलां. देवाच्या सोडवणेचें योजन मनशा कुळाक सोडोवचें पातकांतलें हें योजन देवाचें, ती ताची मांडावळ देवाच्या उतरांत ती आमकां सांगून दिल्या आनी ही मांडावळ देवान आमकां मनशा कुळाक उगडापें केलां. देवाच्या उतरा वरवीं देवाचो स्वभाव कसलो, स्वरूप कसलो, देवा थंय आशिल्ले ती सकत कसली तें आमकां समजोवंक साद जाता. तितले मात्र न्ही, देवाच्या उतरांत आमकां आमीच कोण म्हणलें आमकां सोदून काडूंक साद जाला. आमी कोण, आमी कित्याक जियेता, आमी जियेल्या उपरांत आमी खंय वता. ह्या संवसारांत आमी केवळ एक यात्रेक पळयणारी आनी आमचें शाश्वत जिवीत सर्गीचें राज आनी ह्या देवाच्या राजा विशांत जेजून शिकयलें आनी आज हेंच आमी वांजेलांत आयकलें. जेजून पवित्र स्नान काण गेल्या उपरांत ताची परगट जिणी प्रारंभ केली आनी देवाचें राज ताणें परगट केलें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या त्या उतरांत आमी कोण आनी आमी खंय वता म्हणलें मात्र न्ही, आमी सक्कळ देवाचीं भुरगीं आनी आमी कशें तें देवाचें राज जोडी जाय, त्या देवाच्या राजाक आमी कशी ह्या संवसारांत तयाराय करी जाय, ह्या विशांती देवाच्या उतरांत ह्या पवित्र पुस्तकांत सांगून दिलां. आमकां थोडे इशारे दिल्यात, सत्राय दिल्या, आमी कशें वचा जाय ह्या विशांत. पयलें वाट सोदून काडूंक आमी हात कांबे या कितें बरोवन घालांगी या दुसऱ्या लागीं विचारचें तें आसलें. पूण आतां GPS म्हणलें आसा, एक तंत्रज्ञान, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GPS आनी हें घालें जाल्यार आमी खंयी वचोन आमकां खंय वचोंक जाय थंय वचोंक आमी शकता कोणा लागीं आमी इसारचें म्हणून ना इल्लेशें मुखार वचूं उजव्याक घुंव या दाव्याक वचूं या मुखार आनी 2 किलोमिटर वचूं मागीर एक यू टर्न काणये अशें आमकां खंय वचोंक आसा थंय आमी कशें वचा जाय खंयचो मार्ग धरी जाय खंय आमी गोवा जाय खंय आमी गोवन वचो खंय आमी मुखार सरा जाय खंय दाव्याक वचा जाय उजव्याक वचा जाय हें सक्कड GPS आमकां सांगून दिता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां आज GPS पवित्र पुस्तक ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी कितें करी जाय कितें करिनाये कशें आमी मुखार वचा जाय देवाची वळख देवाचे राज आनी देवान आमकां दिल्ले उपादेश देवाचो आदेश हें सक्कड आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा तादेखून आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक बायबल जावन आसा ह्या देवाचें उतर जावन आसा एक GPS म्हणलें आमी उडास दवरचें एक ल्हानशें गणित एक विज्ञानी सायंटिस्ट संशोधन करूंक ताका जायतें मोन आसलें उर्बा आसली आनी ह्या खातीर तो थोड्या झाडांचें संशोधन करच्याक आनी तसलीं झाडां तीं आफ्रिकाच्या गांवांत आसलीं त्या जाग्याक वचून त्या झाडांचें संशोधन करूंक तो त्या गांवाक गेलो थंय गांवाक गेल्ल्या वेळार ताका थोड्या घरांनी वचत जाय पडलें तांच्या जलांनी आसलीं तीं झाडां तीं कसलीं त्या विशयांत माहीत ताका जाय आसली आनी अशें जायत्या घरांनी तो गेलो आनी घरांनी गेल्ल्या वेळार हर एक घडये तो पळयता घरांत बायबल आसा हाका कितें की विचित्र दिसलें कितें आबा हांगासर बायबल हर एका घरांत बायबल आसा हें कितें अशें म्हणून ताणें विचार करतना ते म्हणाले हो बायबल आमकां मेळिल्ल्या उपरांत आमच्या जिणेचें परिवर्तन जालां आमच्या जिणेची बदलावण आयल्या देवाक आमी वळखूंक शकल्या एकामेकांतय आमकां मोग आनी हुस्को एकामेकांतय आमी कशें जिये जाय हेंय आमकां कळ्ळें वय तुमकां येदोळ गोतूनातलें कितें ना आमच्या गांवांत आमकां तें कळीत नासलें मिशनरी ह्या जाग आयले ते येता आसतना काळे लोबांनी घालून आयिल्ले तेय कसली मन जात कोणा म्हणून आमी भियेल्ल्या पूण मागीर त्या मिशनरी ह्या जाकांनी आमकां बायबल दिलो देवाचें उतर दिलें देवाच्या उतराचो विवर दिलो आनी देवाच्या उतराचो विवर दिवन आमकां तांचो देवाचें योजन देवाची मांडावळ आनी आमी कशें जिये जाय हें सगळें सांगल्या उपरांत आमच्या जिणेचें परिवर्तन जालां आमच्या जिणेचें बदलाप आयलां जाल्यार कसलें बदलाप तें पयलें आमी देवाक वळखनातल्या आनी आमी एकामेकाचें मांसां खातेल्या आमी एकामेकाक जिविशी मारतेल्या आनी मनशांचें मांस आनी रगत आमी खातेल्या आमचे मदें द्वेश आमचे मदें लढाई आमचे मदें झगडें हें सक्कड आसलें पूण देवाचें उतर आयिल्ल्या उपरांत आमकां कळ्ळें देवान आमकां ताच्याच सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन रचलां आनी देवान आमकां ताजोच स्वास दिला शाश्वत जिणे खातीर आमकां रचलां ही जिणी तात्कालीक त्या देखून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये जाय आमच्या जिणेचें परिवर्तन आयलां आनी असलें परिवर्तन तें आयिल्लें आमी आज तुमकां सांगलें आनी ह्या संशोधना घराक हें बारी बरें दिसलें आनी ताका भोव संतोश जालो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या देवाच्या उतराक आमी आयल्या तर
जोना प्रवाद्याच्या ग्रंथांतले वाचप आयचे पयलें वाचप. निनिवे शहर खोटें शहर, अनबोडपणाचें शहर, देवाक वळखनातलें शहर, व्हड शहर, आनी ह्या शहराक वस म्हजें उतर प्रगट कर म्हणून जॉनाक सांगल्या वेळार पयलें सुकारी मारली जाल्यार तो गेलो, तुर्तान गेलो. सगळें शहर भोवंक 3 दीस जाय आसले. एकाच दिसांनी तो भोवलो आनी लोकांक सांगलें आनी इतलें अर्जंट की तुर्त की फकत 40 दिसांनी हें शहर नाश जातलें. हें आयकल्लेंच लोकांनी रायान एक उपवास परगटलो. गोणी वस्तूर घालून तांणी उपवास परगट करून जियेले आनी तांचे थंय जिणेचें बदलावण आयलें. सगळें अनबावटपण खोटे जिणी तांणी सांडली. आनी हें पळोवन आमकां देवाचें उतर सांगता देव तांचे थंय मोवाळ्ळो आनी तांचेर हाडूंक आसची ती क्यास्त, नासाची क्यास्त ताणें ती पाटी काडली, या तांकां दिली ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पळया देवाच्या उतराचो प्रभाव हो. आमी कन्वर्टर जाय. वी आर कॉल्ड टू कन्वर्ट आवर सेल्स, टू रिपेंट. आमी आमची जिणी बदलूंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता. त्या देखून पयल्यान पयलें हेरांक बोट जगच्या पयलें आमचीच जिणी कशी आसा म्हूण आमी व्हरोन पळोवन निनिवे शहरान केल्ले बरी, त्या लोकांनी केल्ले बरी, म्हज्या जिणेचें परिवर्तन हांवें हाडूंक जाय. आय एम कॉल्ड फॉर रिपेंटन्स. देवाचें उतर म्हाका जिणी बदलावपाक उलो दिता. हो संदेश, पयलो संदेश या आमी तो उडास दवरचो. दुसरें, सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांती तुर्तान तो सांगता आनी तो विशय ऐन वेळ, तो वेळ आयलो आनी थोडोच वेळ उरलो. त्या देखून तुमी कशें जिये जाय. कोरिंथी एक अनबावटपणाचें, पजडेपणाचें शहर तें. थंयसर ताणें देवाचें उतर प्रगट करून वेळ लागीं आयलो, तुमी कशें जिये जाय हें ताणें तांकां सांगलें. मगाच्या भाव भयणीनो, वांजेलाक आमी येता आसतना जेजून परगट जिणी सुरू केली. ताणें वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना म्हणालो. वी आर कॉल्ड टू बिलीव, वी आर कॉल्ड टू फॉलो. आमकां आपयलां, देवाचें उतर आमकां आपयता. निजा देवाचेर पातयेनी दवरूंक, देवाच्या पुताचेर पातयेनी दवरूंक, देवाचें राज कितें म्हणलें समजोवंक, देवाचें राजच जेजू म्हणलें आमी समजोवंक. आनी ही बरी खबर, द गुड न्यूज, बरी खबर सतमाना, ही बरी खबरच जेजू. देवाचो पूत मनीस जावन आयिल्लेंच जेजूच बरी खबर, जेजूच देवाचें राज. The kingdom of God is not a geographical entity. एक प्रदेश न्ही तो. बगार देवाचें राज म्हळ्यार जेजूस देवाचें राज. The person of Jesus is the kingdom of God. The person of Jesus is the good news. The person of Jesus is the gospel. जेजू देवाचो पूत, तो जावन आसा बरी खबर. जेजू देवाचो पूत, तो जावन आसा देवाचें राज. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तेंच जेजू सांगता पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना, देवाचें राज लागीं पावलां. आमी नातालांचें फेस्त आचरण केल्लें. द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन. देवान ताज्याच पुताक जेजूक संवसारान धाडचें. गॉड विथ अस, इमॅन्युएल. देव आमचे सांगात आसा. देखून तेंच देवाचें राज म्हण सांगल्यार जेजूस आमचे सवय आसा. आनी त्या देखून त्या जेजूक आमचो स्वामी, आमचो सोडवणदार, आमचो तारोक म्हणून आमी स्विकार करूंक हें देवाचें उतर
आमकां आज उलो दिता. टू बिलीव इन द सन ऑफ गॉड. तिसरें, टू फॉलो जीजस. जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत आमी आयकलें जेजू पेद्रू आनी ताजो भाव आंद्रे तांकां पळयता. ते दोगी मासली पागून आसले. येया म्हज्या फाटल्यान. कम फॉलो मी. देवाचें उतर, जेजूचें हें उतर कितलें परिणामकारी जालें गी. तांचें जाळ तांणी सोडलें. मासली थंयसर सोडली. दोण थंयसर सोडली. बापायक थंयसर सोडलें. जेजूचो पाटलाव ते करूंक आयले. इल्ले मुखार येतना आनी 2 जण मेळ्ळे. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी तांकांय येया म्हज्या फाटल्यान अशें म्हूण जेजून सांगतना तांच्या बापायक जेबेदेवाक तांणी सोडलें. जाळां सोडलीं. मासली थंयसर सोडली. पयशे मासल्यांतान मेळचे हें सक्कट सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक ते आयले. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तर जेजूच्या उतरांत, ह्या देवाच्या उतरांत कसली एक विशेष सकत आसा. देवाचें उतर तें स्वादीक. देवाचें उतर तें गोड, रूस आनी त्या देखून देवाच्या उतराचो हो प्रभाव, हो परिणाम आसा. आनी हें देवाचें उतर आमकां मेळचें. आमी तें तुर्तान स्विकार करी जाय. तुर्तान आमी आमच्या जिणेचें परिवर्तन हाडी जाय. तुर्तान आमी जेजू आमचें देवाचें राज म्हणलें आमी मानून घे जाय. आनी तुर्तान आमी ताजो पाटलाव करी जाय. वांजेलान सांगलां आनी सट्ट कर्ण ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इमिडिएटली दे फॉलोड जीजस. आयच्या वांजेलांत 2 फावटी तो शब्द उसारला, इमिडिएटली. म्हळ्यार तुर्तान ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. मार्काचो वांजेल 41 टायम्स मार्काच्या वांजेलांत इमिडिएटली म्हणलो शब्द आसा. उरिल्ल्या 3 वांजेलांत आनी अपोस्तलांच्या कृत्यांत ಒಟ್ಟುಗೂ 10 फावटी मात्र तो उल्लेख आसा. मातेव ताच्या वांजेलांत 5 फावटी सांगता. जुवांव ताच्या वांजेलांत 1 फावटी सांगता. लूक ताच्या वांजेलांत 1 फावटी सांगता. जुवांव ताच्या वांजेलांत 3 फावटी सांगता. आनी अशें ಒಟ್ಟುಗೂ मार्काच्या वांजेलांत 10 फावटी मात्र इमिडिएटली म्हणून आसा. तशें म्हणटाना मार्काचो वांजेल आमकां तुर्तान जेजूचो पाटलाव करूंक उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलाव केल्ले कितले जण जायते सांत आनी सांतिण्यो आमकां आमच्या उडासाक येतात. आमचोच पात्रोन सांत सेबास्त्यांव 3ऱ्या शेतमानाचो तो सांत सोल्जर जावन आसलो. आनी तो गुपीत लोकांक, अक्रिस्तवांक, ह्या भावार्थनातल्यांक तो जेजूची वळख दितलो. ही वळख तो गुपीत दिता म्हणून राया कळलेंच रागान तो पेटलो. वसा आनी तोपा ताका बलियो. आनी आमी पळयता ताका बलयांनी तोपलें. आनी तो मेलो म्हूण ताका सोंड धांवतना एका स्त्रियेन ताका पळोवन हाचे थंय जीव आसा म्हणून तसो उपचार करन ताका परत्यान देवाचें उतर प्रगट करूंक आपण दिल्लें बरी जालें. आनी 2रे फावटी राय कुबाळ्ळो आनी ताका ताणें जिवशी मारलें. मार्तिरांचें मरण मेल्लो आमचो पात्रोन देवाच्या उतराचो प्रभाव ताचेर पडुल्ल्यान तें देवाचें उतर तो धैर्यान प्रगट करूंक तो ताच्या त्या कॅम्पांत तो प्रयत्न करतलो. तशेंच जायते दृश्टांत आमी दिवयेत. ग्राहम स्टेन बहुशा 25 वर्सां जालीं दिसता. जानेवारी दीस ताणें देवाच्या उतरा खातीर जीव दिवन. तशेंच सिस्टर राणी मारिया, ह्या पर्चापोर स्टॅन स्वामी तो पाद्र्या देवाच्या उतरा खातीर क्रिस्ताक साक्ष दिवचे खातीर खंयच्याच रितीन भियेल्ले नात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणाच्या खांद्यार जड्याचें वजन आसा, कोणाक विशेव जाय, म्हजे सरशीन येया हांव तुमकां विशेव दितां. मातेवाचो वांजेल
11वो अध्याय वाक्य 20 आणि 8. तशेंच कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. सम्याची ही उतरां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तर आज आमी देवाचें उतर तांचो प्रभाव कितलो तें आमी समजून घेतलें. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांती अध्याय 50 आणि 5. देवाचें उतर पावस पडलेले बरी, कशें भुमीक पावस पडटा, भुमी भिजता, बियाळो किर्लता आनी फळ दिता, त्याच रितीन देवाचें उतर फळ दिवंक शकता आमचे थंय. पूण आमी हें देवाचें उतर वासी जाय. देवाच्या उतराची रूस आमचे थंय आसा जाय. देवाच्या उतरां ती वासची उर्बा आमचे थंय आसा जाय. आनी वाचल्यान देवूच आमचे लागीं उलयता आनी देवूच आमचे थंय तें उतर परिणामकारी जावचे बरी, प्रभाव घालचे बरी देव पळयता. आनी आज भावा भयणीनो, सगळ्या संवसारार देवाचें उतर कितलेशे जण परगट करतात, गाजयतात. रेतेर जावन आसात थंय हांगा आनी आमी रेतेरी गेल्ले आसा. रेतेरीक वचून देवाचें उतर आयकून जिणी बदलिल्ले जायते जण आमकां वळखीचे आसात. पयलें ते कशें आशिल्ले, आतां देवाचें उतर परगट करूंक तांचे थंय आसची उर्बा आनी उमेद, तांचे थंय आसचें तें प्रेरण थोडे फावटी आमकां वीजमीत दिसता. आतां कितले जण लायक दादले आनी स्त्रियो, याजक आनी धार्मीक देवाचें उतर परगट करतात. पूण एक जेजून आमकां सत्राय सांगल्या, सैतान आसा तो आमकां नाडटा, तो आमकां वायट वाटेक व्हरता, त्या देखून सत्राय करी जाय. देवाचें उतर परगट करता आसतना आमकां जायते समस्या येवंक पुरो. या फॉलो मी सम्याचो पाटलाव करूंक आमी झाडां सोडी जाय, आमी माशली सोडी जाय, आमी दोण सोडी जाय, आमच्या मोगाच्या मनशांक सोडी जाय म्हणटालो अर्थ आमची आस्त बदीक धनदिरवें तेंत आमचें सर्वस्व म्हण आमी लेखचें. तें या आमी खंयच्या संगतीक चड आनी चड एटॅच जाले हांव. मेटिरियलिजम, संवसारी वसो, संवसारी बुलो आमकां बुलयता. त्या देखून सम्याचो पाटलाव करूं तितलें सलिसायचें न्ही. इट इज ए चॅलेंज. ताका जायते आमी प्रयत्न करूंक आसा. एमॉसाच्या वाटेर ते दोग जण निराशी जाल्ले सीस, वाट खंय वचचें म्हूण कळीत नासतना पूण देवाचें उतर आयकतना तांकां कळ्ळें. जेजू तांचे लागीं उलयतना तांचें तें मुखामळ परजळ्ळें, तांकां एका तराचो उजवाड मेळ्ळो आनी एमॉसाची वाट सोडली, जेरुजालेमाची वाट तांणी धरली. भाव भयणीनो, भविश्या चुकोवन आमी साबार फावटी एमॉसाची वाट धरता. एमॉसाची वाट म्हळ्यार निरासपणाची वाट. एमॉसाची वाट म्हळ्यार आमच्या स्वंत फायद्याची वाट, म्हज्या स्वार्थाची वाट, म्हज्या स्वंत फायद्याची वाट. गोईंग टू एमॉस ती फायद्याची वाट, स्वंत फायद्याची. पूण वी आर कॉल्ड टू फॉलो जीजस, टू फॉलो हिम टू जेरुझलेम. जेरुझलेमाची वाट धरूंक आमकां आज देवाचें उतर GPS बायबल आमकां आज उलो दिता. आनी आज आमी ह्या देवाच्या उतराचो आयतार आचरण करच्या ह्या दिसा आनी येवचें वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक हें वर्स पापसाहेबान मागण्याचें वर्स म्हणून पासारलां. तर भाव भयणीनो, आमी मागण्या मारिफात देवाच्या उतराची रूस धरन आमी आचरण करचो. साक्रामेंत येवकरिस्त आमकां हें बळ दिवन दी, हें प्रेरण दिवन दी, घटाय दिवन दी. आनी ह्या मारिफात देवाच्या उतराक पावतें स्थान आमच्या घरांत, आमच्या जिणयेंत आमी जिवन आमच्या भुरग्यांकी देवाच्या उतराचो महत्व आनी ताचो प्रभाव आमी शिकोवन हर एकल्या थंय आमचे थंय परिवर्तन येवन देवाचें राज आमी समजून सम्याचो तुर्तान पाटलाव करूंक आमकां हर एकल्याक साथ जावन दी. आमचो पात्रोन सांत सेबास्त्यांव आमचे खातीर मारतीर मेल्लो, आमकां तो ताची मजत आनी ससाय सम्यातावन आमकां जोड दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमेन.
उबी रावया. आमचो बावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवीदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैवाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमी मनशां पासत आनी आमचे सोडणे पासत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत 5 पिले तकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी वानिके पिलो आनी ताका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वरानी जीव जातार तो बापा आनी पुताता लिप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतान स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकाच्या वखदाना खातीर मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एक दिवो आमची जिणी उजवाडायता आमच्या जिणेचेर प्रभाव घालता आनी आमकां क्रिस्ताचो पटलाव करूंक आनी ताका साक्ष दिवंक आमकां कुमोग करता. त्या खातीर अख्ख्या पवित्र सभेच्या सर मणियारांनी आनी आमी भावार्थी लोकांनी देवाच्या उतराची रूस धरन जेजू सोडवंदार असो पाटलाव करन सगळ्या संवसारान सुवार्ता परगट करूंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार मेळोवन दी म्हणून आमी आतां मागया. तुमची सवा बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखान आमचे लागीं तूं निरंतर उलयताय. तुजी उतरां पवित्र सभेन खरी जायशे करताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हे तुजे उतर उर्बेन परगडच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडून सांगच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा, तुजी उतरां उजवाड आनी तारण दितात. आमच्या राजकारबारांनी तुज्या उतराक ताळपडच्या योजनाद्वारी लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशे तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, तुज्या पता आपल्या एकाच उतरान पिडेस्तांक गूण केली. आमचे फिरगजेंतल्या सर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांत तांची पिडा सोसूंक बळ जोडिशे आनी बुजवण आनी भलायकी जोडिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बापा, तुजो पोत जेजू देवाच्या रजाची जिणी बदला भाशी बरी खबर प्रगट करूंक लोकां मदें भोवलो. आमच्या सर युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या उतरां मुखांत्र आपणा संघाच्या सोम्याक वळखासे, तुज्या उतराच्या मोगान वाडासे आनी जायत्यांनी तुज्या सुबवार्त्याच्या धैर्यादीक हातेर जमच्याक देव आपण्या पाळो दिशेन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, तुजे उतार एकवटोवचे हातेर आमच्या सर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान भरून तुजे उतार वाचच्या नियाळच्या वांच्या आनी ते फळादेक रितीन जिवोवच्या मुखांत्र देखे बरी जिणी रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्ती कर. ह्या वेदी बोवारी जमल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरा प्रमाणे तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. जिणी बदलापाक विशेष म्हत्व दिवन स्वार्थ केंद्रीत जिणी जिवनचो देवाच्या उतराचो मोगाचो समुदाय आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर
आनी कोणा खातीर आमी मागता म्हूण सांगला तांचोय उडास काडन मौनपणी मागया. सर पदवेदार बापा, तुज्या पुता जेजूची वळख आमकां दिवन तसो पटलाव करूंक आनी तसो देवाचें राज म्हणलें समजून घेवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजें उतर आमी नियाळन आमी तुज्या पुता जेजूचो पटलाव करूंक आनी ताजे करशीस जावन जियोंक आमकां तुजो आदार आनी सांगात लाभय. आनी आमी मागिल्लें तुज्या मोगान आनी उदारपणान दी आनी अशें आमची वाट सर्गी कुशीन आमी ती फावो त्या रितीन सोमकोंक आमकां तुजो आदार दी. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देण्यानी
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र विचाराला सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. सांत सेबास्त्यांव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सर्व वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटाय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागतां तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सब्यास्त्यांव तुज्या रक्षशान तुज्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या स्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका शबर जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जातस
ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचे हें रगात पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशां बसोन तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करा. बावाडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडणे बसत तुझ्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरू आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मृतांच्या सान सेबेस्त्यांव आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मुणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत धीर कर. तुझे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी इश्टगाती ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तां मैपसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. पळया ओ जेजू आमचो सोमी आनी सोडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयलां. आमी सर्व सुभागी. मेळटली.
उदरी तुवें जर घेतलो बरो गवळी जावं संवसारांची येलोय शेड्या सरेक आयले हिंडत पाटी हाडले शेड्या सरेक आयले हिंडत पाटी हाडले जेजुये काळजात ह्या करबिडार जेजुये जातू आमचो आदार जेजुये काळजात ह्या करबिडार जेजुये जातू आमचो आदार कुर्सा मनाचेर तुवें जैत वेले आमच्या पातकांचे रून फारी केले अमृत सारक्या जेवणात दैवी जीवन भरले अमृत सारक्या जेवणात दैवी जीवन भरले जेजुये काळजात सदांच रासता
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रीतीच्या बापा, सबॅस्टियन भाग्यवंत रक्षक तुझ्या सेवेंत विश्वासी आणि कष्टा मरणान जैते वन तुवें केलोय. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैते वन कर. हे आमी मागता तुझ्या सपुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, तुमकां आमच्या मोगाच्या फिरगजगारांक सैर्यांक आनी सा सबॅस्टियनाच्या सक्कड भोक्तिकांक फादर स्टीवन संगी मेळोवन संतोश भरीत पेस्त मागता. आमच्या पात्रोन सबॅस्टियनाची मजत सदां आमचेर आसो म्हूण आमचे मागणें जावन दी. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक जावन आसा मानरी बाप रिचर्ड कुवेर्ल्यो. फादर रिचर्ड कुवेर्ल्यो आनीक हांव सांगाती एका दिसा आमी सेमिनरीक भरती जाल्ली हांव आनी सांगाता एक दीस पयले म्हाका 2 तारखेर मेळाच्या ताका 3 तारखेर अशें आमची वोट जाल्ली. आमची वोट जावन 36 वर्सां सोंपतात. वोट मेळ्ळ्या सुरवेर्स फादर मुल्लर्स आस्पत्रेंत पयले विटलांत 2 वर्सां सहायक विगार जाल्या उपरांत फादर मुल्लर्स असो सहायक डिरेक्टर जावन 3 वर्सांची सेवा ताणें केल्ली आनी ताच्या उपरांत नायनाट फिरगजींत 7 वर्सां विगार जावन ताणें सेवा दिली. थंय तावन कुटमा हिता घटक आसा आमचें DSSचें फॅमिली सेंटर आनी तातूंत हे कोर्स वावर जाल्या उपरांत उद्यावर फिरगजींत 7 वर्सांची सेवा. थंय हांव 1 वर्स आसुल्लो, पाद्र्या 7 वर्सां आसुल्लो आनी ताच्या उपरांत थंय जावन शिरवां 2 वर्सांची सेवा विगार वार जावन फिरगजीचे विगार जावन फिरगजींनी जायती सेवा तांणी दिल्या. आनी ताच्या उपरांत परत्यान फादर मुल्लर्साक ते पाटी आयले. अशें सुमार 16 वर्सांची निरंतर सेवा फादर मुल्लर्स आस्पत्रेंत ते करीत आयल्यात. हुशार, शाणो, बुदवंत, सुडसुडीत, कुशाली. आतां इल्लो गंभीर दिसता आस्पत्रेंत धाकटेर नर्सां पिडेस्तांच्या सांगाता काम करून आतां इल्लो गंभीर जाला तो, नाजाल्यार बारीक कुशाली, धैर्यवंत, सादो, अनुभवी याजक आनीक सेमिनरींत हांव न्हिदोळ पर्यंत तो म्हजो अभिमानी, हांव ताचो अभिमानी. एकादर आमी इश्टस ह्या संदर्भाचेर एमिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या शब्दा विशयांत बोवा पुरबायचो शर्मा तांणी सांगला. बरें करून आयकोन आसुल्लो हांव. हर एक शब्द गोंतून विणून म्हणल्या बरी, सिलेक्ट कर म्हणल्या बरी. बरें करून ताणें आमकां समजणी दिल्या. आनीक GPS कोण घालूंक वेतात तांकां वाट सारकी सांगता खंयची आमी वचोंक जाय जाल्यार जाग्यांची. पूण कोंडा वचोंक ती सांगना, सर्गा वचोंक ती सांगना. ती पवित्र पुस्तक आमकां उगडापी करता. GPS सारकें घालून आमी गेल्यार आमकां पवित्र पुस्तकी सारकें GPS बरी वापरूंक शकल्यार आमकां सर्गाची वाट बोवा पुरबायची सोम्यान शिकयल्या. आनी ह्या विशयांत पाद्र्यापान आज एक नव्याच चिंतपान बरो शर्मा सांगला. म्हाका बस्तू पसंद जालो, खुशी जालो. हांवें बरें करून आयकलो तो मोचीन दवरला हांवें. तुमी आयकलो फाती येता आनी त्या देखून ह्या संदर्भाचेर पाद्र्यापान हांगासर येवन आमकां अपुरबायचे मीस भेटोवन शर्मा सांगल्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आपोव आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमी सांगाती इश्ट सोडल्यार पाद्र्या दाळे म्हणटलो म्हाका वा मंजूर आसतना फादर मुल्लर्सांत काम करचें चड जावन 2 फिरगजीची, एक पेरमानूरची आनी एक वा मंजूरची म्हूण सांगून. पेरमानूर आनी वा मंजूर दोनी फिरगज्यो फादर मुल्लर्साक लागींच आसात. आनीक बसाक मिनिमम चार्जीस आनी थंय कामाक बरो आनी अवकाश आसा. आमचो सादो लोक आनीक विविध तरांचीं कामां थंय करता. आमचो उपाध्यक्ष थंय काम करता. अशें म्हणटा आसतना आमकां एका तराचे अभिमान आमच्या फिरगजीचे जायते जण फादर मुल्लर्सान काम करतात आनी ह्या संदर्भाचेर कोण सक्कडी काम करतात. तुमकांय एक अभिमानाचो विशय आज पाद्र्यापा देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मोगाचो गुर्त जावन पाद्र्यापाक एक शॉल हांव पांक व्हरता.
भाव भयणीनो आज आयताराची सकाळी पाद्र्यापांक तांचे ज्या फिरगजीन जायते मिसांव आसा राटावळ आसा वावर आसा आनी आज आमच्या शेजारच्या फिरगजींत बेंदूर फिरगजीन ती सांसाब्याचें पेस्त आचरण करतात तरी पूण हांगासर आमच्या वेदीर आसात पाद्र्याब आनी तांचो मुखार उडास काडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर वालेरियन पिंटो आमचो चाप्लीन कोवेंतासो आनी फादर स्टॅनी मोंतेरो ओलाविना हळ्ळी कोवेंतासो चाप्लीन आनी थंय दावनिस्टर एम्मान सांगाती आयल्यात हांगासर ती पयलीं हांगा सुपिरियर आसली आनीक ताच्या मदें हांगास फादर संतोश आसा फादर संतोश मुडीपोंत सेवा दिता एक सोयरो पाद्र्याप आसा आमच्या मदें फादर आरुण तो तिसल्या देसीचें नांवूय म्हाका उडास उरना तें दुसऱ्यान ती एक नांव ताचें फादर आरुण थंय आसा फादर स्टीवन हांगा आसा फादर स्टॅनी हांगा आसा आनीक फादर संतोष आनी ताच्या फादर वालेरियन पिंटो आज फादर तुमी ह्या मिसाक मेळिल्ले हांव तुमकां देव बरें करूं फाटल्या 9 दिसांत हांव न्हू हांगा सैरे पाद्र्याप येतले सांजेचे आनी ते पाद्र्यापी हांगासर आयल्यात मिसाचें बलिदान भेटयलां बोवापुरबायची शिकोवण तांणी दिल्या तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सबार जण याजक दनपारां जेवणाक येतले काल बेस्पाचो संभ्रम सरोवन व्हेल्या फादर वालेरियन पिंटो चापली निर्मला कॉन्व्हेंट आनी आदल्या हप्त्यांत नोवेनाची मिसां भेटयल्या पाद्र्यापांक देव बरें करूं फादर स्टीवनाक हांव मोठवें करता लांब लांब सांगून वचना तिनी कोवेंताच्या वडिलनीक सिस्टर जोझफ मेरी तिच्या भावाचो पूत 25 वर्सांचो दुबयंत देवाधीन जाल्लो उद्यावर फिरगजीचो पाद्र्यापी वळखता 7 वर्सां पाद्र्यापान मस्त काम केलां उद्यावर फिरगजींत हांव 1 वर्सां 7 वर्सां रावचें म्हणून गेल्लो पूण ती 2 जाल्यो म्हाका इशीन हाडलें सिस्टराचें कुटाम हांव बरें वळखता बरी मनशां ती आनी काल ताचें सांजेर मोर्न आसलें तरणाटो देवाधीन जाल्लो ती दूख आसल्यारय सिस्टर आज मिसाक हांगासर आयल्या आनी आमची सिस्टर आल्फोन्सा निर्मला कॉन्व्हेंटाची वडील न्हू ती सिस्टर लेनिटाक नेपाळ पावंक दिल्ली गेल्या तशें ती आज ना ताच्या उपरांत आमचें आनी एक कॉन्व्हेंट आसा SRE कॉन्व्हेंट त्या तिनी कॉन्व्हेंटाच्या वडील न्हीसो सिस्टर मारियेट आनी त्या सिस्टरांचो उपकार हांव बावडटा फिरगज उपाध्यक्ष म्हणटना मस्त वावर आसा कार्यदर्शिकी मस्त काम आसा आनीक अरुण डिसोजा उपाध्यक्ष जावन कार्यदर्शी ज्योती डिसोजा जायतो वावर ती करतात तो विवर्सूंक वर्सूंक कश्ट आनी तरी पूण कुशेन संतोशान हो वावर तांणी केला करतेत आसात तांचो मनभरकी उपकार बावडटा आयोगाचो संचालक डॉल्फी डिसोजा हॉलाचो मॅनेजर माउरीस मोंतेरो आज सकाळीं मीस जाल्या उपरांत हांव वेताना बिरमोत पुरा कोयर विंचता मेळे विंचता आनी सारून काडून झाडटा कित्याक म्हळ्यार काल संजेरी काजराचो संभ्रम आसलो आमच्या हॉलांत आज रातीकी आमच्या इंजिनियराच्या दुवेच्या काजराचो संभ्रम आमच्याच हॉलांत हांगासर आसा म्हणटना जैती राटावळ तो अपुरब्यान करता मोहत्तमत वाड्याचे गुरकार फिरगज आर्थीक समिती फिरगज गवळी परिशद तांचो उपकार बावडता आसतना हांवें उपकार बावडूंक जाय आमचो कावन्सिलर बेझिल डिसोजा हरियकरिसा इगर्जीक भेट करन म्हजी भेट करन कितें इगर्जी कडेन नितळा इगर्ज आसा आनी कितें वावर जावंक आसा बारी ताका आसक्त इंट्रस्ट आनी मस्त मिनत तो काडटा काल संजेरी हांगा आसलो हांवें आज 3 वरांचेर क्लीन करूंक हांगा मनशांक धाड म्हणलें ती कालच 3 वरांचेर आयल्यात काल काम नासलें वसा पाटी वसा फाल्यां या म्हणून पूण बेझील हें सगळें काम अपुरबायन मुखेलपण घेता आनी आमची वीणा डिसोजा कावन्सिलर तिकाय देव बरें करूं गायन मंडळीक मुखेलपण घेवनच्या फेल्सी मोंतेरो आनी सगळ्या सांद्यांक आमी मनभरूकी उपकार बावडटा इतलीशीं मोर्नां जातात मिसां जातात रेस्पेरां जातात आतां हॉल बांदल्या उपरांत रेस्पेरां भायल्या फिरगयची हांगा जातात म्हणटा आसतना गायन मंडळीक मस्त काम आसा वावर आसा आनीक ती अपुरबायन करतात तांकां देव बरें करूं 10 दिसांची लितुर्जी चलोवन व्हेल्ल्या लितुर्जी समितीक फिरगयच्या सगळी संघटनांक अध्यक्षांक सांद्यांक SVP कॅथोलीक सभा CLC ICYM स्त्री संघटन YCS विथ सोडालिटी आनीक आल्तार भुरगे बड्या भरून आसात काली आसले आजी आसले नोवेनाच्या दिसांनी हांगा आयले सैरे पाद्र्या म्हणटले धाकटे आल्तार भुरगे मस्त आसात हांगा म्हूण सांगून बारी संतोश आल्तारी कितले आल्तार भुरगे आसात तितले आमकां मिसाक आदार जाता आनीक प्रेरण मेळटा तांच्या बऱ्या सेवेक देव बरें करूं बेतण्यामाक वावर मस्त आसा तुमी जाणांत सकाळीं सांजेर काली मोर्न आसलें सांजेरी मिसां सकाळीं मिसां रेस्पेर मिसां काल हांगा 4 मिसां हाडलीं तशें म्हणटा आसतना मिर्ड्यामा मस्त काम आसा पॉल डिसोजा ताका हेल्प करतात आमचो ऑल्विन आनी मार्सेल तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं इगर्जे ऑफिसांत बिरमोत क्लार्क शांतीक
च्या पिवंक की दोनपरां जेवणां वचूंक की पुरसो आसनातली रातीक 6:30 सांजेर आसतली ती आनीक काल तिका 12 वरांचेर हांवें धाडलें ताजे उपरांत हांव ऑफिसांत 8 वरां पर्यंत जणे ते येताले पयशे दिवंक कुमो करूंक आनी कितें मिसां भरूंक क्लार्क शांती भलायकी इल्ली बिगडली मोदें जाल्यार ऑपरेशन जालें जाल्यार वर्त्या सस्निकायेन वापुरब्यान ती काम करता शी इज एन एसेट हांवें घेतालें म्हणचे मावरियाम आनी शांती आनी ज्योती सगळी काम करता ताका गोतरांतलें काम ना रांदप एक सोडल्यार इगर्जे कडेन सगळें काम कोयरान ती आसा ती कोण नाटल्यार ती आसता ऑफिसान ती काम करता आनीक सगळ्यांनी लितोजी तातूंत हर एकांती हेल्प करता ज्योती तांकां मेस्तांक देव बरें करूं कुजनांत दुलसीनबाई आसा आनीक इगर्ज नितळ करूंक लेत्तीबाई आसा भयण्यो बरी सेवा ती दिता तांकां देव बरें करूं परत्यान सुनील आसूं आमी उडास काडीजेस सुनील नातल्यार हांवें हांगा रावच्या बरी ना म्हणल्यार बरी कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात फादर स्टिवनाक क्लासीक गेल्यार सकाळीं सांजेर ताच्यो क्लासी ताचे शिकप ताची परिक्षा आनी ह्या वेळाचेर इतल्यो गेटी कंपावंड भद्रती बस्सां गिसां हक्कडी पळयचे जाल्यार घडये एवटी फोनां येत आसतात ह्या संदर्भाचेर सुनीला मुखान उडास काडटा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा हॉला संबंदी सिबंदी आसा ऑझी सुनीता अनिता ग्रेटा आनी कोण आसा सगळ्यांक देव बरें करूं LCD ऑपरेटर्स हर एक आयतारा 5 मिसां म्हणटाना हांवें बरें मोर्ना रेस्पेरा म्हणटाना हांगा कितले जाण जाय पडटात LCD ऑपरेटर्स करूंक हाचे मुखेलपण घेता सुनील डिसोजा इन्फंट जिजस वाडो कितें पाड जाल्यार रिपेरी हर एक तो तुर्तान येवन करता ताका विनोल आनी इतर सांगाती मस्त आसात जे नांवां काडल्यार लांब जाता ॲलन विनोल आनी जायते जाण आसात तांकां समेस्तांक देव बरें करूं बँड स्पॉन्सर केल्ल्यांक आनीक मुद्दम दिल्ल्यांक दान दिल्ल्यांक बेंडकारांक फजीरचे बँड तांकां देव बरें करूं फुलां दान हर एका फेस्ताक फादर फुलां उणी करनाका जायतीं फुलां घाला कितलीं फुलां जाल्यार वडना तसो खर्च हांव पळयता म्हणटा हिलरी वेगस आनी कुटाम म्हजें नांव सांगचें नाका म्हूण सांगून विजय केदाळे म्हणटा भुरग्यांचें नांव सांगल्यार पुरो पापाचें नांव सांगल्यार पुरो म्हूण सांगून सगळ्या इमाजी वचून ताणें जायतीं फुलां पुरो घाल्यांत हर एका फेस्ताक दादोशी फुलां तो दिता ताच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं आंगवणेचें तेल दिल्ल्यांक देव बरें करूं लायटींग स्पॉन्सर केल्ल्यांक देव बरें करूं कदेलां शामियाना हिलरी कुटिना आनी एक काम हांव केदाळे सांगना म्हाका उडास आज बरें उडास आसा म्हाका आतां पुरा हर एका आयतारा जमा जाल्लें इजमोल कोंड्यांनी पडिल्लें इजमोल ते गजालांनी मेजोवंका हर एका फिरगजींत आनी तांणी पुरा बरोवंका 500चे नोट कितले 200चे कितले 100चे कितले 10 पयशांचे 10 पयशे 5 पयशे पुरा बरोवंकात आनी ते बरोवन करेक्ट लॅक दिवंक आसा आनी त्या बुकार बरोवन दवरूंक आसा रिसीव करूंक आसा आनी हाची बिसाय बेताना पुरा पळयता गोळी बेटेक पूण हे बारीक कश्टांचें काम व्हडल्या व्हडल्या फिरगजेनी इल्ले पयशे 30 35 40 हजार म्हणटा आसतना ते पुरा पोरणे नवे नोटू मेसीचे दोरीचे करीचे सुलाबाचें काम न्ही देखून ते काम आमचो मावरियाम आनी जोझफ डिसोजा ग्वादलुपे वाड्याचो आदलो गुरकार आनीक आमची आदली कार्यदर्शी फिरगजीची फिलोमेना डिसोजा ती करता जाल्यार ते पयशे मेजल्या उपरांत ओरिजे न्ही चिल्लर बिल्लर ते पुरा आमचो नावीन बँकाचो व्हरता आनीक म्हाका 500चे नोट हाडून दिता ही निजायकी वर्ती सेवा हांवें तिके दाडे इगर्जीन सांगिल्ली ना पूण ह्या संदर्भाचेर विशेश तांचो उडास काडून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सावंड्स आमच्या लॉरेन्स डिसोजा दिल्यार कांय कंदत ना सगळी राटावळ तो पळयता सादो खालतो मनीस लायटींग रोशन एंजल सावंड्स आज सकाळींच करंट गेलो पुक्का करंट गेलो म्हणटना आमचे इनवर्टर पुक्क थंयसर भितर करंटूच ना म्हाका लोकांची बिरमोत चड जावं कित्याक म्हळ्यार फेस्ता दिसा करंट गेला तुमी वाटीचे करीचे कर तक्षण हांवें सुनीला कडेन सांगलें काल जाल्यार इनवर्टर ताणें काल सोमाक गेलें रोशन धांवन आयलो पंपान उदक खाली जालां काल काजार आहलें म्हाका बारीक घुसपळ करून जालें हांव टेन्शन जालें सकाळीं मोडे आनी हांगा फोन केलें नो दावर आमचो करंट ना आज कालिंगी मेजर फेलियर जाला म्हूण तांकां सांगो न्ही 8 की 8:30 वरां भितर 8:30 वरां भितर करंट येवच्या बरी आज मांडावळ केल्या देखून रोशनाक सुनीलाक संदर्भी वावुरल्यांक देव बरें करूं फिर कोंपरीच्या फेस्ताक आज यूट्यूब पोर कोंपरीच्या फेस्ताक तशें आज यूट्यूब लायव्ह केल्ल्यांक देव बरें करूं सक्कडी सैऱ्या पाद्रेपांक जेवणाक मास्टली दान दिता सांपेद्रुवाड्याचो हेरी डिसोजा कुटाम जायते बटी ती मास्टली आमकां हाडून दितात इतरय आसात पूण हेरी माम कॅम्प जावन दी तें जावन दी हें जावन दी धर्माक आमकां मास्टली उदार मनान जाय जाल्ली मास्टली मना पसंतची मास्टली हाडून दिता तसोय मोगान उडास काडटा तांकां मेस्तान देव बरें करूं आनी कोणाची नांवां हांवें सुकल्यान जाल्यार सगळ्यांकी परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आज आयतार देखून उरले थोडे एनावन्समेंट आसात बडे देखून तिले आमसो रजे पडटा
येवनच्या आयताराची लितुर्जी सोनवारा 5 वरांची रुजाई माय आयतारा 6 वरांची रुजाई पयलो आयतारा 7:30 वरांची रुजाई दुसरो 9:30 वरांची भुरग्यांक दोतोन आसा येवनच्या आयतारा आनी 11 वरांची रुजाई तिसऱ्या वाड्याक सामिशन पावल साबा तांच्या स्टॉलांत आशिर्वाद केलें सासाब्यासिंवाचें तेल धर्मांत वांटतात आंगणेच्यो वाती त्या स्टॉलांत विकरापाक आसात तांकां आनी इतर स्टॉलांक भेट करा सहकार दिया CLC YCS ICMची स्टॉल आसात तांकां तुमी सहकार दिया तांकां देव बरें करूं ह्या हप्त्यांत आज तावन शुक्रारा पर्यंत कारकोळ आत्तूर सानरसच्या पुनशताचें पेस्ताक लायटींग स्पॉन्सर मुद्दम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आतां वांटतेल्या दयाकर फादर रिचर्ड कोयल्यो दयाकर मुखार येया आनी हांव नांव सांगता कोंपरीच्या फेस्ता पर्यंत दिल्ल्यांक आदल्या आयतारा वाती वांटल्यात कोंपरीच्या फेस्ता उपरांत लायटींग स्पॉन्सर केल्ली आनीक मुर्दूम दिल्ली तांची नांवां ह्या परी आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा नांव वाचल्या बरी विकी येवन त्यो वाती व्हरून वचा अजित दीक्षिता डिसोजा ग्वादलुपे 5,000 ब्रिजित डिसोजा लुईस दुसरो 5,000 प्रदीप रीना डिसोजा सेबास्टियन पयलो 5,000 नाव नका फातिमा दुसरो 5,000 मेल्विन शांती फेरावो राणीपुरा 4,600 नाव नका आमच्या फिरगेची 4,000 आल्फ्रेड प्रमिळा डिसोजा फातिमा पयलो 2,000 स्टीवन मेलान डिसोजा लुईस पयलो 2,000 अनिल स्टीवन आर्निया मोंतेरो Sebastian तिसरो 2,000 रोनाल्ड क्रास्ता इन्फेंट जीसस 2,000 लॅन्सी वेलंगणी आणि अँटन डिसोजा नित्यदार दुसरो 2,000 मेल्सन मेलोडिया डिसोजा पेरमानो 2,000 स्टीवन रोच फ्रांसिस हावेर पयलो 2,000 जुलियाना कॅल्विन डिसोजा रोझेरी तिसरो 2,000 डेलरिया मोंतेरो सेबास्टियन दुसरो 2,000 डेलरिया विनिफ्रेड डिसोजा नित्यदार पयलो 2,000 अल्फोन्स मोंतेरो सा मायकल पयलो 1,500 नेल्सन रॉड्रिगस फातिमा ही सकडी 1,000 रुपये दिल्ली हाच्या उपरांतली नेल्सन रॉड्रिगस फातिमा हेराल निस्वीटी डिसोजा होली क्रॉस जेनेवियो ऑल्विन रोशन VP सांत आंतोन दुसरो सिल्वेस्टर फेर्नांडीस सेबास्टियन पयलो अनिता कुटीना सान लुईस पयलो मगदलेन क्रास्ता लिओ कुटीना सान तेरेज मायकल फ्रांस मायर सान लुईस पयलो सेलिन थॉमस वेगस सांत आंतोन पयलो लविना जेराल्ड डिसोजा फुजीर रेमंड डिसोजा कोसेस ऑल्विन प्रेसिला डिसोजा लुड्स आयरिन डिसोजा होली क्रॉस रोशन शीबा मोंतेरो इन्फेंट जीसस रिशोना मारिया डिसोजा फातिमा पयलो ऑस्वाल्ड दुल्सिन डिसोजा रोझेरियो दुसरो संतोष डिसोजा लेडी ऑफ हेल्थ रिटा डिसोजा रोझेरियो तिसरो अँड्रिया ब्रँडन डिसोजा सेक्रेड हार्ट 600 रुपये दिल्ली इंग्लिश मिडियम कन्नडा मिडियम इस्काल 600 मेल्विन सी डिसोजा पेरमानूर 500 प्रियोल क्रास्ता फ्रांस हावेर पयलो 500 प्रवीण सँड्रा डिसोजा कोसेसांव 1,000 सोनाली आनीक मॅल्कम नित्यदार दुसरो 1,000 सान्सिया वेगस फातिमा पयलो 2,000 सालोमी वेगस फातिमा पयलो 3,000 फ्रांस मातायस जॉयस डिसोजा इन्फेंट जीसस 1,500 25,000 पार्टिकलां तवळ क्रिसमसाच्या पयलीं दिल्ली आतां परत्यान 10,000 पार्टिकलां दिल्यात डेसा फॅमिली बँगलोर बँड कोंपरीच्या बेस्ताक दान दिल्ल्यांची नांवां पर दिल्यात वाती दिल्यात आज बँड दान दिलां हेरल्ड डिसोजा होली क्रॉस वाडो 15,000 पीटर लॅन्सी तेरेजा डिसोजा होली क्रॉस वाडो 10,000 लायटींग स्पॉन्सर केली आवरेल डिसोजा फातिमा दुसरो आनी 5,000 रुपये दिल्यात जोझफ डिसोजा ग्वादुलपे जीन मेगान मोंतेरो फ्रांसिस हावेर तिसरो विन्सेंट ओलिविया डिसोजा सान फ्रांस हावेर तिसरो कोसेस वॉर्ड कुटुंबाची 5,000 कोसेस वाड्याघरांनी 5,000 रुपये दिल्यात लाजरस डिसोजा फातिमा पयलो जे ऑजवर्ल्ड आनी शांती डिसोजा रोझेरियो दुसरो आनी सोमेस्तांनी दयाकरून वाती व्हरून वेच्यो आनी कोणी नांवां काही सुकल्यांत म्हाका बक्षिया आनी हेल्प करा आनी फादर आनी एक 7 वाती दिवंक आहात ते विशीं कितें म्हळ्यार आमच्या इगर्जेंत व्हडले फॅन घाली जे म्हूण सांगून आयडिया दिल्ली पयलीं दिल्ली डॉल्फी डिसोज आनी फादर जस्ट आनी वाती ह्यो दिवंक आहात डॉल्फी आनी आल्पिसो आज वेडिंग एनिवर्सरी दोगी जवळ्ळे दोगांच्यो बायलो येता फिरगजीच्यो तांकां 2 क्लॅप्स दिया आमी वेडिंग एनिवर्सरी कित्याक तांची सेवा व्हरती फिरगजींत व्हरती सेवा ते दितात आतां एक फॅन घाल्या उपरांत आनी एक फॅन जायचे म्हूण सांगून फॅना ओट्टूक 4 जायचे आमच्या इगर्जेक पूण पयलें एक घालून पळया ताचो परिणाम पळया गज पडले उपरांत घालया म्हूण सांगून देखून त्यो वाती दिसता ऑलरायट पूण हांव त्यो दियेत मागीर
आतां व्हडल्या फॅनाक एक घाल जाल्या उपरांत तांकां पोरां वाती दिल्यात आतां आनी एक फॅन घालून कुशेन हांवें विचारूं ना कुशेन ताणीन सांड दिल्यात तांचे पैकी मानू किर्ती ताचे आवय लॅन्सी रुफिना डिसोजा भलायकी मायवाडो 1 लाख रुपये ताच्या कुटुंबाचे कोणी आल्यार दयाकन वरवेचे लॅन्सी माम रोहन आनीक रोशनी लोबो भुरगीं रॉबर्ट आनी एलिझाबेथ लोबो लूड्स वाडो 25,000 रुपये रोनाल्ड कुटिना फॅमिली इन्फंट जियस वाडो 25,000 रुपये ICYM गटाक 15,000 रुपये मातायस आनी जॉयस डिसोजा इन्फंट जियस वाडो 25,000 रुपये हांकां सोमेस्तांक देव बरें करूं तांणीच कुशेन हे पयशे दिल्यात आनी हे फॅन घालच्या खातीर येदोळस फॅन ऑर्डर करून जाला बुकींग केलां आनी 15 दिसां उपरांत ते फॅन पावतले आनी एक मोदें आनी एक फॅन आमी घालतले देव बरें करूं फादर येवच्या आयतारा 7:30 मिसा उपरांत कातोलीक सभेचें मिटींग आसतलें भाव भयणीनो मस्त ओडोळ्या फिरगजींनी कुटुंबा बेंजार प्रारंभ केल्यांत आमचे फेस्तांनी आदी करून फाटी पडले ह्या हप्त्यांत बेजमेंत हांव प्रारंभ करतां मंगळारा दनपारां 3 वरां उपरांत कोसेस वाडो बुधवारा 3 वरां उपरांत लुड्स वाडो ब्रेस्तारा 3 वरां उपरांत सांत आंतोन पयलो वाडो म्हजी एक ल्हानशी लदीन आसा पयल्या लदिनेचो विशय कुटुंबा बेजार करतना कुटुंबाच्या सदांच सांद्यांनी घरा आसूंक प्रामाणीक प्रयत्न करचे दुसरें तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार तुमच्या पेट्यांक पयस व्हरून बांदचे येदोळ मुसर बेजमेंत वाडर म्हाका पेटो साबोवना आनी की सापसो नाका म्हणली म्हजी आशा देखून ते एक मतीन दवरा तिसरें तुमी कितेंय काणीक दितात कावरांगल गुरकारा कडेन दिया 2 वर्सां पयलें वयल्या हॉलाक पोरूंच्या वर्सा मदल्या हॉलाक ह्या वर्सा तुमी कितेंची काणीक सकयल आंगडीचें काम जाता तेच आसा त्या हॉला खातीर जावन आसतलें घरांनी बेजमेंत येतना इल्लेशें लायट ऑन करा फॅन एक घाल्यार पुरो लायट तिके ऑन करा कित्याक म्हळ्यार म्हाका प्रायज जावन आयली दोळे इल्ले गैरे गैरे जाता तेतात वॉकल दवरल्यार तुमकां दिसना सकयल अशें पळयता आसतना आनीक धाकटी घरां काळोखांत लायट घालनातल्यार पडोन जाल्यार म्हजी गत मागीर बेजमेंतां केल्ल्या बरीच त्या देखून इल्ले लायट घरांनी येतना ऑन करा आनी एक विशय कितें म्हळ्यार म्हज्या मुखल्यान फाटल्यान बेजमेंत करतना कुडां दाखोवंक येनाकात म्हाका कुडांक वतात हे चवथे फावटी ह्या फिरगजींत बेजार करचें आनी 36 वर्सां हांव बेजमेंत करता तेच आसा देखून म्हज्या फाटल्यान येवचें नाका ह्या म्हज्या मुखल्यान येवचें नाका आल्तारी कडेन रावून तुमी बेजमेंताचेर मागणी करचें मोठे आमचें बेजार सहकार दिवचो मुखल्या दिसांनी उरली बेजारी आसतली भाव भयणीनो आदल्या आयतारा कोंपरीचें फेस्त संभ्रमान जालें 3:30 वरांचेर आडम कदरू कोपेलांत प्रारंभ जाल्लें आराधान लांब पुरशांव सक्रामेंताचें बेसांव वाटेर पियोवच्या उदकाची मांडावळ हांगा सरबत मान वांटप मिसाचें बलिदान उपरांत 2600 लोकांक जेवण सगळें कार्य 8:30 वरांचेर अपुर्बायेन संपलें आनी सोबीत लांब पुरशांव सुरंगार आयिल्ली वाट सक्रामेंताचें वाहन बॅनरां बंटिंगां जायते आल्तार भुरगे पयल्या कुंभाराचीं भुरगीं जेवणाची मांडावळ आनीक हें सगळें कार्य शिस्तेन भक्तीपणान जालें तुमी उदार मनान दान दिलें सबारांनी वावर केलो सेवा दिली मुखेलपण घेतलां आनी मस्त जाणांनी म्हजे लागीं होगडीक उसारल्या कितलो आक्रिस्तांव लोक पळोवन आसलो रावोन आसलो आनी म्हाका पळोवन म्हज्या दोळ्यांत दुखां गळटली तितलो व्हडलो अपुर्बायेचो पुरशांव करूंक तुमी सगळ्या फिरगज कुटुंबान म्हाका मस्त आदार दिला तुमची होगडीक शिफारस उसारल्या फिरगजेंत अत्मीक अभिवृद्धीची कामां अपुर्बायेन जातेत आसात ह्या वर्साचो आमचो कुटुंबाचो फिरगज कुटुंबाचो ध्येय हा बागी कितले माया मोगान एकवटान जियोवचें अपुर्बायेन जारी जातेत आसा सहकार दिल्ल्या दान दिल्ल्या सेवा दिल्ल्या आनीक होगडीक प्रशंसा उतरल्या उत्तेजन दिल्ल्या तुमकां म्हज्या मोगाच्या फिरगजकारांक सैरे देर्यांक इश्टा मंत्रांक परत्यान उदार तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं परवां 26 तारीखेर 6:30 वरांचेर आमच्या हॉलांत या भायर आमी आनी की सुमार डिसायड करूं ना फिल्म आसतलें लकी ड्रॉ म्हणलें फिल्म परवां 26 तारीखेर शुक्रारा रजेचो दीस धर्मांत पळोवंक येया बाजाल फिरगजींत एक हॉल बांदचें येवजन आसा देखून तांणी परवां फॅन्सी पेट दवरलां येवच्या आयतारा हाचे विशयां चड ती वर नोटीस बोर्डाचेर आसा नोटीस बोर्ड पळोवचो परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं फादर रिचर्ड गोयलेचीं 2 उतरां वाराड्याच्या सर्व ह्या जगाच्या तर्फेन 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणून फिरगयेच्या विगारान सांगलां ताचे वरचो तो आमच्या वाराड्याचो विगार वार भोवमानाधीक सिप्रियन पिंटो आमकां सर्व ह्या जागांक सांगाता दवरता हर एका म्हयन्यांत आमी सांगाता मेळोवंक एक अवकाश सुटसुडीत शतेवंत ह्या जाग जावन आसा देखून आयची फाटल्या दिसांनी जाल्ली सर्व कार्याची
ताणे आमकां सविस्तर रितीन विवार दिला आसता आनी आयच्या दिसा फेस्ताक प्रत्येक रितीन आमी तांचो आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांकां प्रत्येक रितीन बसत्यांव पात्रोन सांताच्या फेस्ताची शुभाशय आमच्या वराडीच्या सर्व याजकाच्या तर्फेन तांकां मागता आनी तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त आमी मागता तेच बरें सहायक विगार बापू स्टिवानाकी तेच आमी मागता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज म्हाका हांगासर ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या पिरगज विगाराक, सहायक विगाराक आनी तुमकां समेस्तांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी सांत सेबास्त्यावाची मजत सदांच तुमचेर आसूं दी आनी स्वामी तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मतीचें समाधान आनी तुमी आशिल्ले तें जिणेंत कार्यगत करूंक तो फाव करून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. पद सिप्री आनी हांव सांगाती ताणें येदोळ सांगलें. पद सिप्री ताणें वावर केल्लो फिरगजो ताजो वावर कसलो आनी ताजी उर्बा कसली म्हणलें सांगलां. हिरगान फिरगज, गुरपूर फिरगज, लोरेटो फिरगज, उद्यावार फिरगज, वामांजूर फिरगज आनी आतां प्रस्तुत ही फिरगज. असाद जावची थोडी कामां पद सिप्रीन ती साध्य करून दाखयल्यान. सुलाब्याची कामां न्हय कश्टांची कामां सयत करून ताणें डिएसीसींत कीर्त वेल्या. नावाडीक बांदपी तो ताजे की चड हांव तें सांगना. कुटुंबां ताणें बांदून हाडल्यांत सक्कड फिरगजींत आनी त्या देखून पद सिप्रीक तुमी मोगान पळोवन मागण्याचो आदार दिवंक ताजे मिसांव आणखी चड डिएसीसीन फळादीक जमच्याक तुमचो सहकार दिवन तुमी ताका आदार सिजय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करून पाद्र्याबाग परत देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सदांच सांबाळूं. आमेन. सगळ्या संता भक्तांची धर्मदूतांची देख घेवन आनी देवाच्या कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक फावो. आमेन. धर्मदूतांच्या शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. तांच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसन येया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची वळूपकार. सांभाळलाय. ख्रिस्ती भावार्थांची शिकयलाय. कष्टा आकांता वेळी धैर्यान भरलाय. सांग बापा
पुरुषाचे कुरवेल नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सापडल्या पावंडार अत्म्याचें बोल जालो भावाक तंदन दळतेल्या अत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ वो तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे. San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. Ugai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, pautu rakramcha serwacha, selai parting Krisrayacha. Mogai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, pautu rakramcha serwacha, selai parting Krisrayacha. Eloi moksumia Jesuso, presagioi sandish Christaso, zorloi kuro martiraso, aman sasmich jivitaso. Mogai patron bostiau bapa, naman
राख्यांच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्तायाच्या मोगाळ पात्रून बसत्याव बापा नमन करताव आमी तुका पाव तूं राख्यांच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्तायाच्या San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा Dobdonek sampătlea baundan Îtneacem bolzaloi Bauatan dândăltelea Îtmi prerândile Doruni părzălic dec Amcea dorea muca Jiunच्या करतां प्रीतम जिणिये पैना San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सोम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा
नमन करता मी तुका पावतो राखण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्तायाच्या Eloi moxomia Jesuso Presario sandish Christaso Zorloi kuro martiraso Amar sasnip jivitaso Mogal patron bastiao bapa Naman katawa mi tuka Pautu raklamcha servalcha Sălăi martin Cristayacha Horia modenir molravloi Crista sacrificin cieloi Jesu cartir doromeloi Serghin sovai zamcațaloi Mogar patron posteau bapa Naman cărtaua mituca Bautu raklam cea sărvalcea Sălăi varten Cristayacha Mogar patron posteau bapa Naman cărtaua mituca
डी सिरीज ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ संचलन असा करता पेप्सी ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ डी सीरीज नंबर 7 डी सीरीज अरे ही सीरीज डी सीरीज नंबर 7 आता ही सीरीज ड्रॉ चालू असते ही सीरीज ड्रॉ पेप्सी ड्रॉ फकत 20 रुपये की एक पट डी नंबर 7 आता ही सीरीज ड्रॉ जाऊन कसतले फकत 20 रुपयांक 2 लिटरची पेप्सी तुमची आज मात्र बोले ना टिकट बुक झाले आई सीरीज क्लियर आई सीरीज वेट आई सीरीज ड्रॉ लगी फक्त 20 रुपये एक बॉक्स आइसक्रीम आई सीरीज अगेन फक्त 20 रुपये एक बॉक्स आइडियल आइसक्रीम 20 रुपये दिया एक बॉक्स आइसक्रीम करा रसा गमत करा फक्त 20 रुपये एक बॉक्स आइसक्रीम फक्त 20 रुपये फक्त 20 रुपये एक बॉक्स आइसक्रीम फक्त 20 रुपये एक बॉक्स आइसक्रीम आमचा तुकोर बंगलो तुम्हारे होममेड या बोलतो लॉरडो या फर्स्ट क्लास F series ड्रॉ करून सांगा सर ड्रॉ F series ड्रॉ आई series अरे फकत 20 रुपये की पेप्सी फकत 20 रुपये की पूरा पेप्सी उसी समय से लगी
Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा दोन संपटल्या बावंडार अज्ञाचें बोल जालोय भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रेतन जिणये पैना San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ वो तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा Ugai patron bostiau bapa Namai ketawa mituka Bautu rakyatnya serwaja Selai parting Kris rayaca Mogai patron bostiau bapa Naman ketawa mituka Pauturat namca serwaja Selai wating Kris rayaca Eloi moksum ya Jesuso Presadio sandish Christaso Zorloi
Paso, Mogal, patron Bastião Bapa, Naman ketawa mituka, Bautu rakam cha serwanja, Selai makin krisaya cha. Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा सापडल्या पावंडान अज्ञाचें बोल जालोय भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैना San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या
आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतिर्जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron आमच्या, दोत्या मार्तिरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरात. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरात. Ugai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, bau tu rakramcha sarvacha, selai parting Krisrayacha. Ugai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, bau tu rakramcha sarvacha, selai parting Krisrayacha. Eloi moksum ya Jesuso, Presagioi sandish Christaso, Zorloi kuro martiraso, Amar sasnici vitaso, Mogai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, bau tu rakramcha sarvacha, selai parting Krisrayacha. Khoria mode nirmol ravloi, Krista साठी चिंचिलोय. जेजू खातीर दडोमेलोय, सर्गी सोबय जांकां जालोय. मोगाळ patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, bau tu rakramcha sarvacha, selai parting Krisrayacha. Mogai patron bostiau bapa, naman ketawa mituka, bau tu rakramcha sarvacha, selai parting Krisrayacha. San Sebastian, patron आमच्या, दोत्या मार्तिरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ता
ce-n bol da noi, bawa tandandal telea, at mi prerândile, doruni părzălic dec, amcea doreamu ca, gie uncea cârtam prieten ginie păina. San Sebastian, patron amcea, noaptea martira, la băiam ca tu Jesus ai, Hrista cea sogera, la băiam ca tu Jesus ai, Hrista cea sogera. Mânceancea agnea pras, sumia agnea pali, sasnacea jivana, atirjini sandli, daral tuja mogaci, आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे. San Sebastian, patron amcea, noaptea martira, la băiam ca tu Jesus ai, Hrista cea sogera, la băiam ca tu Jesus ai, Hrista cea sogera. Ugai patron bosteau bapa, naman ketawa mituka, bautu rakam cia servaca, selei parting Cristrayaca. Ugai patron bosteau bapa, naman ketawa mituka, bautu rakam cia servaca, selei parting Cristrayaca. Eloi moksumia Jesuso, Presagioi sandish Christaso, Zorloi curo martiraso, Aman sasmici vitaso, Mogai patron bosteau bapa, naman ketawa mituka, bautu rakam cia servaca,
Sebastian, patron आमच्या दोत्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या दोत्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा सापडल्या बावंडान अज्ञाचें बोल जालो भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दोरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron आमच्या दोत्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे